विजय पालयेकार आणि तनिषा ठाकूर या ताळगांवांतल्या दोगांक दोणा मार्गांतल्या कुडासे न्हंयेत बुडून मरण आयलां। बुडल्या उपरांत तांकां बेगोबेग भायर काडून कासारवणेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत भरती करपा खातीर घेवन वयताले, पूण भलायकी केंद्रांत पावचे पयलीं वाटेतूच तांणी जीव सोडलो। तनिषा ठाकूर ही चली मूळ हरमल्याची, पूण ती आपल्या मामाल्या घरांत ताळगांवां रावताली।